गोयच्या साहेबाच्या पांयाकडे आम्ही सगळे हजर आसा. खरें म्हणशें जाल्यार हो प्रोटेस्ट ऑर्गनायज करपाक गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज हाचे जे वांगडी आसा तशेंच ह्या वाठारांतले सामाजीक कार्यकर्ता हांच्यांनी सगळ्यांनी एक उलो दिलो आनी पिसफूल प्रोटेस्ट रामाक न्याय दिवपाक जस्टीस दिवपाक आज ह्या वाठारांत ह्या पवित्र स्थानार आमी सगळे आज एकठांय जमलेले आसा. आज आमी पळयता की संपूर्ण गोंयभर वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी सगळे गोंयकार एकजुटीन रामा खातीर रामाच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे आसा. रामाचेर जो प्राणघातक हल्लो जालो 6 दिसां पयलीं तेजे नंतर गोंयान जर आमी आज वातावरण पळयत जाल्यार प्रत्येक गोंयकार आज एकीकडे येवपाची भाशा करता आनी प्रत्येक गोंयकार आपल्या आपापल्या वाठारांत जे कितें आंदोलन करपाक जाय, जे कितें प्रोटेस्ट करपाक जाय, जे काही गोष्टी करपाक जाय, रामाक न्याय दिवपाक ज्यो ज्यो गोष्टी करपाक जायो ते करपाक म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार फुडें सरलेलो आसा. आमी आज एक विचार करपाचो की गोंय हो आमचो शांतमय प्रदेश. आज गोंयान ज्या पद्दतीन गुंडा राज ज्या पद्दतीन वाडलेले आसा तेजे खंडन करपाक आनी ते खंय तरी थांबोवपाक आनी ते खंय तरी काबार करपाक आज म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान फुडाकार घेतलेलो आसा. आमचे काही एक्टिविस्ट, हांव चड उलयना कारण खुबशे जाणांनी आपले मनोगत व्यक्त केल्ले आसा. सगळ्या जाणांनी निशेध केल्लो आसा. ह्या रामा काणकोणकाराचेर जो प्राणघातक हल्लो जालो तेजो सगळ्या स्तराच्यान निशेध जाल्लो आसा. सगळे पक्ष मतभेद विसरून सगळे एकीकडे येवन ताचो निशेध केल्लो आसा. पण एक गोष्ट आमी सगळ्यांनी लक्षात धरपाक जाय की आज आमचे एक्टिविस्ट जर लढटा जाल्यार कित्या खातीर लढटा? ते आमचे गोंय साल्वार करपाक लढटा, गोंय वाचोवपाक लढटा, गोंयचे अस्तित्व टिकोवपाक लढटा, गोंय हे फुडले पिळगे खातीर सांबाळून दवरपाक लढटा. आनी तातूंतले प्रमुख जर आमचे कारण आसा हे आमचे गोंयचे आज एक्टिविस्ट लढटा. तातूंत जर आमी मुख्य तर कारण विचार करीत जाल्यार जी मोठ्या मोठ्या प्रमाणात कन्वर्शनां जाता, मोठ्या मोठ्या प्रमाणात जे आज लँड माफिया गोंयचे भायले गोंयान येयल्ले आसा त्याच्या व्यतिरिक्त मोठे मोठे प्रकल्प जाता, त्याच्या व्यतिरिक्त आज खंबीरपणे जर कोण लढटा जाल्यार ते सगळे आमचे राखणदार जे सगळे आमचे एक्टिविस्ट गोंयचे आसा ते निस्वार्थी प्रमाणे लढटा. तातूंतच तातूंतलो एक जो खंबीरपणे हे विषय घेता तोच आमचो रामा काणकोणकर. त्या खातीर ज्यो ज्यो काही आज गोष्टी घडटा म्हाका दिसता रामाचे इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी इन ऑल द एंगल्स. म्हणजे खंयचोच एंगल सोडपाक जायना. कारण जर मूळ कोण तर सूत्रधार आसा तेजे पर्यंत जर पावतले जाल्यार रामाचे इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी इन अ प्रॉपर ऑल द एंगल्स. कारण आज गोंयान भायली बिल्डर लॉबी, भायली जे लँड माफिया आसा आमी पळयता की रामा सारकिलो एक्टिविस्ट आनी इतर एक्टिविस्ट तेंच्यांनी काही प्रोजेक्टा विरुद्ध रान उठयलें. ते मागीर लोडाचो प्रोजेक्ट जावं, तो मागीर भुतानीचो प्रोजेक्ट जावं, ते व्हडले व्हडले कन्वर्शनां जावं, ह्या विरुद्ध तर कोण लढले जाल्यार ते फक्त गोंयचे एक्टिविस्ट. आनी तातूंतलो एक म्हणजे रामा काणकोणकर. त्या खातीर ह्या विशयाचेर ज्या वेळार रामाक आमी न्याय दिवपाचे मागता तितून म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू बी इन ऑल द एंगल्स. म्हणजे प्रत्येक एंगलान इन्व्हेस्टिगेशन जावन खरो कल्प्रीट गोंयच्या लोकां समोर हाडपाची गरज आसा. त्या खातीर हांव चड उलयना कारण आज गोंयभर आमचो गोंयकार सगळे उठलेले आसा. हांव एकूच मागता की ह्या समस्त देव देवतांकडे आमचो गोंयचो साहेब आसा तेजे कडेन मागता की रामाक बेगीतल्या बेगीन बरो करचो, ताका खंबीरपणे परत एकदा शक्ती दिवची, ताका बेगीन बरो करून हे गोंयच्या लोकांचे प्रश्न आनी गोंयच्या लोकां खातीर झगडपाक आनी गोंयचे अस्तित्व टिकोवपाक संपूर्ण ताका खंबीरपणे परत उबो करचो अशें हांव देवा कडेन मागता, गोंयच्या साहेबा कडेन मागता. आनी खास करून आजच्या ह्या पीसफूल प्रोटेस्टाक आमी पीसफूल प्रोटेस्ट कित्याक ऑर्गनायज केल्लो? खास करून गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज. आज म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या मदीं आज शंकरपूल जी आसा म्हणजे आमचो मारियान आसा, ग्लेन बाब आसा, म्हणजे अशे फिदोल बाय आसा आमचे, अशे खुबशे आमचे एक्टिविस्ट आमकां पळोवपाक मेळटा की आज ते आपले सगळे काम धंदो सोडून आपले सगळे गोष्टी सोडून आज गोंय वाचोवपाक फुडें सरलेले आसा. तर त्यांच्या फाटल्यान आमी खंबीरपणे उबे रावपाची गरज आसा. तनोज अडवलपारकर आसा, म्हणजे अशे खुबशे एक्टिविस्ट आसा. त्या खातीर संपूर्ण गोंय तुमच्या बरोबर आसा आनी हेच्यान फुडें आसतले अशें सांगूंक सोदता. आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. जय हिंद.